पर्यावरण मंत्रालयाखाला आशिल्ल्या राज्य एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन 2016 गोयच्या न्हंयांनी रेंव काडूंक रेंवकारांक कांय अटी घालून क्लियरन्स दिल्ले। EIA ऑथॉरिटीन घालून दिल्ल्यो अटी गुड्ड्याक मारून गोंयांत अंधाधुंद रेंव उसपप चल्ला म्हूण NGO रेनबो वॉरियर्सांनी प्रकरण कोर्टात व्हेला। मंगळारा केस आयली। थंय EIA ऑथॉरिटीन बाजू मांडटना युक्तिवाद केला तो असो, पर्यावरण क्लियरन्साच्यो अटी पाळटात वा ना ते ऑथॉरिटीक लागना, ही जबाबदारी राज्याच्या मायन्स खात्याची। लायसनां दितना घाल्ल्यो अटी पाळटात काय ना ते पळोवप खण खात्यान। कोर्टाक EIAचो हो आर्ग्युमेंट मानवल्लो ना। रेंव काडपा खातीर दिल्ले क्लियरन्साच्यो अटी पाळटात वा ना ताचेर कशी नदर दवरपाची ती वेवस्था उबी करूंक हायकोर्टान EIA अधिकारिणीक बेगिनात बेगीन संबंदीत ऑथॉरिटींची बसका घेवंक सांगल्या। कोर्टान EIA कडच्यान नवी एफिडेविट मागल्या। केस फुडल्या सप्तकात दवरल्या। Slamming Goa State Environment Impact Assessment Authority, the High Court has observed that the authority may not monitor sand mining in the state on day-to-day basis, but it cannot completely ignore the monitoring because law mandates the authority to prepare a half-yearly compliance report. The High Court, adjourning the hearing for next week, has directed the authority to file a new affidavit. With video journalist Sirish Kukalkar, Mukesh Kumar for Prudent.